कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मी रडता व्हडा मोनान तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराची सौम्या पातीव आसा भक्तीन तुझे लागी सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुझो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्य मी रडता व्हडा मोनान तुका लब्धता. देव बरी सकाळ दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो तशेंच जमलेल्या समेस्त भक्तिकांनो माध्यमाचेर मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व क्रिस्ती भवर्ती भाव भयणींनो प्राजिताचो काळ आमी सुरू करता. सिंजीचो बुधवार आयचो माथ्यार सिंज घालून प्राजिताच्या काळाची सुरवात करतना देवाचो आदार तुमचेर भरपूर मापार देवान येवं दी म्हण ह्या वखदार तुमचे खातीर मागता. हे मिसाचें बलिदान देवा दिल्या अनिल पिंटोच्या आत्म्या पासत मिस भेटयता सिल्विया कुटिनो मदर तेरेसा वाडो तांचेर ते बसत मागया आम्हा समेस्तां बसत मागया जे कोणा मागतान बसयलांचो उडास करून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाचेनो आस्तन प्राजीत काळ देवाचे कृपेचो काळ आराम करता. आमच्या जिविताचेर गुंडायेन दिश्ट घाल अंतस्करणाची सारकी वारोवणी कर जिणे बदलून देवाचो शेपाटी येवंक हो हायन वेळ. आयची देवस्तुती आमच्या भक्तीच्यो करण्यो देवाक मानवांचे परी आदारूंक आपोवणें दिता. प्राजीत काळार आमी आदारच्यो भक्तीच्यो करण्यो म्हज्या देवा आनी पेल्या मदें मोडलेलो संबंद परत जोडूंक आमकां कृपेचो काळ जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मगळ भाव भयणीनो आमी आराम करचो काळ कृपेचो काळ संवशाक देवाचो आदार करपाक विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मागणे उपास दान धर्म म्हणल्यार भक्ती करण्या मुखांतर आमी देवा सवे राजे जावंक देवाची कृपा आमी जोडून घेवंक एक बरें भक्ती बरी जिवीत फुडें सरूंक देव आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण आमी मागता आसतना ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फबत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमची उणेपण आमी ओळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. एक घडी बरो दोळे धांपून आमच्या पातकाची दूख धरया. काळजांतांव दूख धर मोक्षाणें मागतल्या मोक्षाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सौम्या काकुळकर तूं पातक्या कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सौम्या काकुळकर सर्व पदवेदां देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर त्या सवा खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदोवण्यो आमी दमन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवण आमी आसरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतेवन कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे
पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून रुदान करून अस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजा आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमचे काळजा पिंजा नाही तुमचे वस्त्र. सर्वेस्पर तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीकाये दयेन भरलेलो आनी ख्यास्त लावच्या विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपले मन बदलीत सरसुरत आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसत. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवान अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनाक एक तुत्तरी वजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया. लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया. मळगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा. दुदाच्या बाळकाक पर्या न्हवरो आपले कूड सोडू आनी फोकल आपलो पलंग. द्वार मंटपानी वेदी मध्ये याजक आनी मनियारी रुदान करू आनी म्हणून सरस्परा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दायजाक केंच्याक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रांत तांचो केबडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मगन भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकुळट केली. देवाचें उतर हें. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळट मागता. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळट मागता. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. बोकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कर्तांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेर हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळट मागता. आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळट मागता. सा पावलान खोरीत घराक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमच्या मुखार देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताच्या नांवी आमी तुमच्या लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे खत नातलेल्यांक देवान आमच्या पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नित्योसपण जोडटेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामाक तुजे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातां तुमी घेतला ती कृपा व्यर्थ कर घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. ओस तो आयन काळ, ओस तो सडवणेचो दीस. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता.
मैमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया आज तुमची काळजां दारूण करिनाका बगर सर्वेस्पर आसो ताळो ऐकयात वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया परस्परा तुझे सुवर्तमान प्रगट करू मध्ये ओंतनी काळीज नको सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो भगवंत मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूम्या जेजून आपल्या सेसांक वेळे तुमचे भक्तीचे कर्ण्य मनशा मुखार ताणी त्यो पळयचे खातीर तुम्ही आदारीन अशें सत्राय घेया ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बाप्पा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका कबड्डी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतोर सभासकी जोडचे खातीर तशें करतात खरें सांग तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाता कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी मागतना कपट्या सारकी जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी खरें सांग तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांब थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी उपास करतानाय कपट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपल्या सारकेंच भंगयतात खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्यार तेल माक आनी तुजें मुखां मळदो अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो हर एक वर्सा सिंजीचो बुधवार येता गोबराचो बुधवार येता हर एक वर्सा निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार पास्कांचो आयतार येता हर एक वर्सा हो प्राचिताचो काळ आमी संभ्रमता कित्याक हो प्राचिताचो काळ ह्या प्राचिताच्या काळाची गरज कितें प्राचिताचो काळ जायगी म्हणून आमी आमकांच विचारलें तर आमी कसली जाप सोदयेत आमचे लागीं वाहन आसा वाहन कार आसा वा बायक आसा ताका सर्विसाची गरज आसा की सर्वीस करची गरज आसा की ताका कित्याक सर्वीस करचें बेश्टेच पयशे आसा म्हण गी ना वाहन आसा आमचे लागीं ताका सर्वीस करची गरज आसा पयशे आसात म्हण न्ही बघा तें वाहन बरें धांव जाय ब्रेक मारतना राव जाय चालू करतना चालू जाय लायट पेटत जाय इंडिकेटर दे जाय अशें इंजीन बरें वर्क जाय म्हणल्या खातीर सर्वीस करता आनी सर्वीस करतना थंयसर बायकाक सगळे धाडयतात बडयतात काराक नट्ट बोट्ट टायट करतात आनी सगळे सम करतात आनी उपरांत
आमच्या हाती दितात. एकच उद्देश, ते वाहन बरें दावसय, ते वाहन बऱ्या कंडिशनार आसय. मनशा जिवितांत आत्मीक जिविताचे सर्विसी आमी करूंक जाय. कुडीचे आमी सर्वीस करता. वर्साक एक पोटिंगी, वर्साक 2 पोटिंगी आमी जनरल चेकअप करता. आस्पत्रेक वचून दाखतरा लागीं जनरल चेकअप करता. आनी आमची किडनी समा काम करता की, आमचे गाळी समा काम करता की, आमचे फॅन्क्रियस समा काम करता की, आमचे पोटांत जिरवण्याचें काम बऱ्यान जाता की, सगळ्या कुडीचे आमी तपासणी करता. कांय तरी चडवणे आसा जाल्यार कायले BP आसा, कायले कोलेस्ट्रॉल आसा, कायले शुगर आसा, कायलेशे क्रिएटिन चड आसा, कांय फॅन्क्रियस काम करिना, किडनीन स्टोन आसा, अशें दाक्तरान आमकां सांगलें जाल्यार आमी सुक्त दाक्तराक मेळटा आनी ताचें वखद करता, ताका इलाज करता, वखद करता आनी आमची कूड सर्वीस करून ती सारकी हाडच्या त्या वाटेन आमी प्रयत्न करता. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही कुडीचे सर्विसाची गरज जाल्यार आमच्या आत्मीक सर्विसाची गरज आसा म्हणलें सत आमी मानून घेवंक जाय. देखून हो प्राजिताचो काळ, हो तो वेळ, कुरपेचो वेळ, आमच्या आत्मीक जिविताच्या सर्विसाचो काळ तो, आमच्या आत्मीक जिविताच्या दवरवणेचो काळ तो. खंयसर आमी सुकून पडल्या ह्या विशाल संवसारांत खोटेपण आनी बरेपणा मध्ये, वायट आनी बरेपणा आमी समकताना आमी खंयसर सुकून पडल्या. देवा खंय तर आमी सांडला, सर्गीची वाट आमकां खंयसर सुकल्या ते पळोवच्या खातीर आनी आमचें आत्मीक जिवीत नासाच्या वाटेक आशिल्लें तें सारक्या वाटेक हाडच्या खातीर उपकारचो काळ, सोडवणेचो काळ, कुरपेचो काळ, पवित्र काळ, हो प्राजिताचो काळ. देखून ह्या काळार आमच्या आत्मीक जिविताचें सर्वीस करचें भोव गरजेचें. सर्वीस करतना कांय इल्लीशी दूख भोगता. वस्तूंक दूख भोगना, पूण जाल्यार आमच्या चिंतपान दूख भोगता म्हणून आमी चिंतेत. कार वा बायक सर्विसा वेल्यान जाल्यार थंयसर त्या काराक दडयतात, टायट करतात, बडयतात आनी घासतात, पुसतात, काराक दूख भोगता, दूख भोगता. ह्या वाहनाक खंयच्याय दूख भोगता. तुजें तें आसलो तो भांगाराचो नग मस्तू डाल्लो जाला, तो बरो करना, परजळीची बरी खरी जाय जाल्यार भांगाराच्या आचार्या लागीं व्हरताय आनी थंयसर तो भांगाराचो नग परत परजळचे जाल्यार परत तो रिन्यू करचे जाल्यार तो कितें करता? तो उज्यान घालता, तें लासता आनी तें ताका धाडयता, तें पॉलिश करता आनी उपरांत तें परजळीत जावचें बरी तो करता. बड्ड जाल्ली कोयती परत बरी लागची बरी करची जाल्यार तुमी त्या आचार्या लागीं व्हरतात. तो आचार्य कितें करता? ती कोयती तो इंगळ्याच्या उज्यान दवरता, ब्लोवर गुंडयता आनी ती कोयती सगळी केंडा बरी जाता. उपरांत त्या कोयतेचेर चांबडीचे मार तो घालता आनी चांबडीन ती कोयती हादा करता आनी उपरांत ताका दार करता आनी उदकाची दार तो दिता. आनी अशें कोयती परत परत आपलें रूप घेता, परत आपलें रूप घेता आनी परत आपल्या वावरा फाटी येता. एक नवें जिवीत, एक नवें जिवीत, हे नव्या जिविताची सुरवात त्या कोयतेची जाता, त्या भांगाराच्या नगाची जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण परिवर्तन जाताना, सर्वीस जाताना कश्ट आसात, इल्ली दूख भोगता, इल्ली दंडवणी करूंक पडटा. एक फर्निचर तें मस्तू काळें जालां, मेळें जालां, वा ताचो शेप गेल्या, ताची सोबाय गेल्या म्हणून आमकां भोगलें जाल्यार आमी तें परत पॉलिश करूंक दिता. ही तिनी बागलां आमच्या इगर्जेची पॉलिश जाल्ली. आमच्या आदल्या जिबलेवाच्या मिसाच्या पयले फेस्ताच्या संदर्भार ती बरी पॉलिश केल्ली. आनी पॉलिश करतना कितें जाता? त्या रुकाटाक बरें पॉलिश पेपर करून घेस्टितात, करपितात, घेस्टितात, पुसतात, मागीर काले पॅच वर्क असल्या करतात. हळू त्या फर्निचराक दूख भोगता, कश्ट सोसूंक मेळटात, सुत्याचे मार घेवंक पडटात आनी पॉलिश करून निमाणें जाल्या उपरांत ते सुबीत परजळटा. हर एका जिवितांत तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देखून आमच्या आत्मीक जिविताचें परिवर्तन जायचें जाल्यार आमच्या जिविताची दंडवणी,
आमच्या जिविताचे काहीतरी सॅक्रिफीस त्याग प्राजित गरजेचे म्हणलें सत हो काळ आमकां दिता. ह्या दिशेन आयचे पयले वाचप गोवापुरबॅण म्हणटा देवा सवय फाटी परतोवच्या खातीर देवा सवय राजी जावच्या खातीर पातकी जिवी सांडून देवा सवय फाटी येवच्या खातीर आसा केल्लो हो काळ प्राजित काळ देखून देवाचें उतर म्हणटा पाश्चात्ताप बघून फाटी परतलेल्या त्या एका शेळयेत एका बकऱ्यात एका मनशात सर्गी चड संतोश आसा. पाश्चात्ताप पावनासतना फाटी परतनातल्या त्या 99 मनशां प्रास 99 मनशां प्रास पाश्चात्ताप बघून देवा सवय फाटी परतलेल्या त्या एका मनशात सर्गी चड संतोष आसा म्हणटा देवाचें उतर. देखून पाश्चात्ताप पावन फाटी परतूंक आसो काळ प्राजित आसो काळ आनी पाश्चात्ताप पावन फाटी परतूंक आमी कितें करी जाय. जोएल प्रवादी आपल्या त्या ग्रंथांत हाचे पयले वचपान म्हणटा उपास करून रुदान करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळें तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजे सरशी परतून येया. पळया उपास करून रुदान करून उस्कार सुस्कार सोडणं सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी सर्वेस्परा सरशी फाटी येया. तुमची काळजां पिंदा न्ही तुमची वस्त्रां तुमची काळजां पिंदा सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून फाटी येया. पळया हो काळ तो आमची काळजां पिंजचो आमची काळजाची परिवर्तन करचें आमच्या काळजाची वरवणी करचें आनी आमी खंय चुकल्या बरें खंयसर सांडलां वायट खंयसर धरलां तें वायट सांडूंक बरें आपणावंक प्रयत्न करचो काळ प्राजित काळ आनी उपास आस्कार सुस्कार करून रुदान करून नितळ काळजान सोम्या सरसे फाटी येवंक जाय म्हणटा आयचें पयलें वाचप. देखून आयच्या किर्तनान पळयलें कितें आमी पातकी म्हणलें सत ओळखून घेवंक जाय. आयचें किर्तन 50 दाविदाचें किर्तन तें दाविदाचें 50 किर्तन 50 आयचें आनी हें दाविदाचें किर्तन दावीद पातकी मनीस उरियाच्या बायलेक बेतशिबाक उरियाक जिविशी मान आपणाची करून घेतिल्लो बेतशिबा लागीं अनैतीक संबंध दवरलो देवाच्या रागाक देवाच्या क्रोधाक वळख जाल्लो खांटाळ्याचो मनीस जाल्लो मरण एक दार तलवारीची दार कशें ताच्या गोमट्याक येवन रावुरलें. ह्या संदर्भार तो पाश्चात्ताप पावता माथ्यार गोबर घालता गोणी वस्तू न्हेसता प्राजित करता उपास करता आस्कार सुस्कार सोडता खऱ्या काळजान सुरेस्परा सरसी तो येता आनी म्हणटा आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता हांव. आमी पातकी म्हजी मात्र न्ही म्हज्या सगळ्या राष्ट्राची म्हज्या सगळ्या परजांची काकूळट कर. एक बोवर्तो राय नावाडीक राय बळवंत राय शतिवंत राय माथ्यार गोबर घालून गोणी वस्तू न्हेसून सुरेस्परा मुखार 40 दीस मागणे उपास करून उस्कार सुस्कार सोडून रुदान करून सुरेस्परा मुखार तो बरता आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता हांव. पळया आनी देवाची काकूळट दाविदाक फावो जाता दावीद बदलता एक नावार्थीक एक व्यक्ती तो जाता म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो आनी त्याच दाविदाच्या वंशांत देव परत जल्मोन येता म्हळ्यार सत आमी जाणाव. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सा पावल म्हणटा ओ तो काळ ती कुरपा तुमकां जोड घेवचो तो काळ. ऐन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. वस्तू तो ऐन काळ वस्तू तो सोडवणेचो दीस प्राजिताचो काळ. वय म्हज्या मगाच्या भावा भयणीनो गळाय करची नाका. आमी आमच्या जिवितांत कितें सूख जाल्यार आमच्या जिवितांत खोटेपणां धरलां आमच्या जिवितांत वायट साल आसा गेल्या ती सांडचो काळ. बरेपणाच्या आमी बरेपणा बदला खोटेपण आमी आदारला जाल्यार सांडचो काळ. देखून खोटेपणाच्या संवसारांत आमी समकतना बरें आसलेले आमी थोडे फावटी खोटे जाता. थोडे फावटी आमचे थंय ती कीड आसता आमचे थंय ती तो सैतान आसता आनी त्या सैतानाक पापड भायर उडोवचो काळ हो प्राजिताचो काळ. देखून आमी कितें करिये त्या काळार. हाची सुवार्थ 3 संगती आमकां करूंक उलो दिता. एक मागणें आनी एक उपास आनी एक दान धर्म 3 संगती. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी पळोवचे खातीर तुमी प्रयत्न करी जाय. म्हणजे
मनशा मुखार न्ही बघा देवा मुखार तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो देवा मुखार परजळ करीशे तुम्ही प्रयत्न करूचे मनशा मुखार न्ही मनशा मुखार आमी देवा भक्ती करण्यो आमी परजळी जायशें केलें जाल्यार तातूंत कांय फायदो ना कांय प्रतिफळ आमकां मेळना आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो देवा मुखार आमी परजळ अशें करूंक जाय कशें करियेत मागणें मागणें आमी मागणें म्हणटा हांगा देवाचें उतर म्हणटा तूं मागणें करतना हेरांनी तुका पळोवचे खातीर तूं मागणें करनाका वा बेश्टेच बडा मागणें करनाका म्हळ्यार तूं मागणें करता नितळ काळजान नितळ मनान माग तुज्या कुडा भितर रीग तुज्या कुडा भितर वचून बागील घाल उपरांत गुप्ती आसा तुज्या देवा लागीं माग म्हळ्यार आमच्या घरा वचून दार दांपोवन घरा भितर मागचें न्ही देवाचें उतर म्हणटा कूड म्हळ्यार तुजें अंतस्करण कुडीच म्हळ्यार तुजें काळीज देखून तुवें मागतना नितळ काळजान मागत जाय देखून तूं म्हणटा खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन मागतात जाल्यार नितळ मना नितळ काळजान मागतात जाल्यार तांचे मागणी देव आयकता म्हणटा देवाचें उतर देखून तूं मागतना तूं नितळ काळजान नितळ मनान तुज्या अंतस्करणा भितर वच तुज्या कुडा भितर वच कूड दांप तुज्या बागेल दांप म्हळ्यार तुज्या अंतस्करणाची जडती कर तुज्या अंतस्करणा भितर वच ह्या बऱ्या संवसार ह्या खोट्या संवसारांत बरेपण सांडलाय जाल्यार खोटेपण आदार लायन जाल्यार तूं पातकी जालाय जाल्यार पश्चाताप पाव बोगसणे माग नितळ काळजान देवा सवे राजी जा आनी थंयसर मागणी उबार आनी ती मागणी देव आयकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता वय म्हज्या मोगाच्या बाबडे देखून कुडा भितर वच म्हळ्यार म्हज्या अंतस्करणा भितर वच म्हज्या काळजा भितर वच थंयसर आसलें मेळें काळीज फातराचें काळीज कानुडे मासाचें काळीज रुता करून मागणें कर आनी तें मागणें देव आयकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता दुसरें आमी उपास करूंक जाय उपास कित्याक करचो उपास आज सकाळी उपास रावल्यात च्या पिवन आयल्यात ब्रेड खावन आयल्यात ना उपास रावल्यात ना व्हेरी गूड उपास कित्याक करचो उपास जेजून 40 दीस उपास केलो आमकां 2 दीस उपास करूं 2 एक सिंधीच्या बुधवारा आनी एक निमाण्या शुक्रारा आमचो उपास खंयचो सकाळी 1 ग्लास च्या भूक लागल्यार 2 स्लायस ब्रेड दनपारां परतून पेज आनी चटणी थोडे कडेन मासल्याची कडी मासल्याची कडी ना पेज आनी चटणी घट्ट जेवचें आनी ताक घालून जेवचें आनी बरें देंक काडचें खजे पपार्द उंडे नड्डे चाद बोंड म्हणचें मागीर हां ताजे उपरांत परतून सांजेर घट्ट जेवण पेज चटणी उरली घट्ट जेवचें तुमचो उपास कसो उपास एक काम करतलो मनीस सकाळी इल्लेशें लायट ब्रेकफास्ट काडून येता आनी उपरांत टिफीन व्हरता कामाक वयता सांजेर परतून फाटी येता सकाळी इल्लेशें ब्रेकफास्ट करून गेल्लो मनीस दनपारां टिफिनांत इल्लें खाता ताजे उपरांत सांजेर फाटी येता आनी इल्लेशें जेवता ताचो उपास आनी निमाण्या शुक्रार आसूं आनी सिंधीच्या बुधवार आसूं उपास सेम तो दीस परते उपास करता कितें आमी सोडटा आमी चिंतूंक जाय उपास म्हळ्यार फकत खाणा जेवणाचो उपास मात्र न्ही उडा स्टोरीज हांगासर खाणा जेवणाचो उपास ही भोव गरजेचो आमी खाणा जेवणाचो उपास केल्ल्या वेळार हेरांची भूक आमकां कळीत जाता दुसऱ्यान खाणा जेवणाचो उपास केल्ल्या वेळार आमच्या कुडीचेर नियंत्रण दवरूंक आमकां साध्य जाता तिसरें खाणा जेवणाचेर उपास केल्ल्या वेळार आमची कुडीची भलायकी बरी जाता देखून म्हयन्याक एक पोटे म्हणी आमी उपास करी सै हिंदुवांची थोडी हप्त्याक एक पटी उपास करतात मुस्लिमांची 40 दीस रोजा वेळार उपास करतात पोटाक कांयच ना सकाळी 5 वरां भितर पुरो काम मूग दिलें सांजेर 7 2 मिनटां आसतना तांचो उपास मोडटात आनी ते तळ पर्यंत कांय ल्हान भुरगीं 3ऱ्या क्लासीची 4थ्या क्लासीची कांय भुरगीं कांय ना उदक समेत पियेना शिंपी पर्यंत गिळना तसलो उपास आनी आमकां 2 दीस आसूं उपास आनी उपासांत पळया उपासांत हेरांच्या बुकेची आमकां हेरांच्या बुके विशयान कळटा दुसरें आमच्या कुडीचेर नियंत्रण आमकां सांबाळूंक साध्य जाता तिसरें आमच्या कुडीची भलायकी आमी वृद्धी करून घेता बरी करून घेता देखून तवळ उपास करची गरज हांगासर खाणाचो उपास मात्र न्ही खाणाचो हांगासर जायत्यो संख्येचो उपास आसा आमी उलोवची ती रीत फस्ट आमी उलोवचें आसलें जाल्यार ताचो आमी उपास करी सै खोटेपण आमी चिंतचें आसा जाल्यार ताचो उपास करी सै आमी मोसर करता जाल्यार मोसराक उपास करी सै राग आमी करता जाल्यार रागाक उपास करी सै आनी विशेश करून आमी कितेंय
अनैतीक वा कितेंय करता वा देवाच्या नितिकाल चलना जाल्यार खोटेपणान आमी आदारता जाल्यार हर एका खोटेपणांत आमी उपास करची गरज आसा, अलग रावची गरज आसा, पयस रावची गरज आसा. देखून आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी आमी उपास करची गरज आसा. फकत कणा जेवणाचो उपास मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. चवथें दान धर्म. तिसरें दान धर्म. आमी मागणी केलां, देवाची कृपा जोडल्या, आमी उपास केला आनी आमी देवा ती फाटी परतल्या आनी आमी आतां दान धर्म करूंक जाय. दान धर्म कोणा खातीर? पेल्या खातीर, कश्ट तेले आमच्या भावा भयणी खातीर. फकत दुडू मात्र न्ही, आमचो वेळ, आमचो त्याग, आमचो सॅक्रिफायस, आमची कुमक सगळ्यांनी उतरान आनी करण्यान आमी पेल्याक आदार दिवंक जाय. पेल्याक आमी दान करूंक जाय. उपास करून उरयलेलें, कश्ट तेले आमच्या भावा भयणीक, पिडेत वळवळतले आमच्या भावा भयणीक, समाजांत विविध रितीन समस्या बली जाल्ल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी कुमक करूंक आसा, दान करूंक आसा. देखून क्रिस्त तरणाटो जेजू लागीं आयल्या वेळार जेजून कितें म्हळें, वच तुजे लागीं आसले सगळे वीक दुर्बळ्यांक वांट आनी उपरांत म्हजो फाटलाव कर. म्हळ्यार कश्ट तेल्यांक दान धर्म करचें भोव गरजेचें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी हे प्राजीत काळ आमकां ओरतो काळ ह्या संगतीन आमकां वाट दाखयता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, जेजून म्हणलें उतर, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावचय. बापान जेजूचो मोग केलो, जेजून आमचो मोग केलो, आमी एकामेकाच्या मोगात जिवचें. म्हळ्यार आसलें तें नातलें तें वांटून घेवचें आनी ह्या मानवभावान आमी आमची जिवीत रुता करूंक जाय. देखून एक बरदोळे थांबया म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो. प्राजीत सुकाळ तो वेळ, ऐन वेळ, ओ पवित्र काळ, कृपेचो काळ, मागणें उपास दान धर्मा मुखांतर आमची साल समकण सारकी कर घेवचो काळ. ह्या काळार देवाच्या उतराकाल आमची जिवीत रुता करूंक हे फवतो फळादीक काळ असं जावंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हण मागया. आमेन. उबी रावया म्हणजे मोगाच्या भावना भयणीनो. गोबराचेर आमी आशिर्वाद घालया. हो गोबर आमच्या माथ्याचेर आमी घालतना एक उतर आमी घेता, तूं मनशा तूं जावन आसाय धूळ, धुळीक तूं पाटी वेतलोय. आमी क्षणीक, आमी तात्कालीक, आमी वाटसुरी, आमी उदका वयले बुलबुले. आज आमी संजेचो बुधवार सुरू करता, आखे करता म्हणल्यार आमकां गॅरंटी ना. हो आमचो निमाणो संजेचो बुधवार जावंक पुरो गुंतून आमकां आमचें जिवीत आमच्या हातान ना. आमी फकत वाटसुरे, तात्कालीक मनीस, आमी फकत माती, आमी फकत धुळीक आमी फाटी वेतल्या. देखून हें सत आमी जाणा जावंक जाय. जर तर मनशान आपूण धुळीक फाटी वेता म्हूण चिंतलें जाल्यार मनीस स्वार्थी जायना, मनीस कपटी जायना, मनीस आपलेशी जायना, मनीस खोटेपणान जियेना. देखून हें चिंतून नियाळून हो गोबराचेर आशिर्वाद घालतना सुरेश परदेव आमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. भाव भयणीनो, प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हण बाबा लागीं नम्रतायेन आमी मागुया. घडी बरदोळे धांपून आमी मागया. देवा, आमच्या भोव मोगाळ दयाळ बाबा, कलतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रडोवन प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दयाळेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कर्नवळ्यान तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्का सुगोट नितळ काळज आनी संभ्रमोंक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवा दयाळ कातुरतेच्या बोगस बाबा मोगाच्या बापय म्हणून आडवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका.
पातकांव कांटळटा आयच्यान ती सकट सांडटा ये जेसू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपात येता सर म्हजी पातकांव कांटळटा आयच्यान ती सकट सांडटा पातकां म्हजी म्हाका फावो उसो कठीण सजनासो कश्ट व्हडले येम कोंडाचे सदां चडच्या उज्याचे ये जेसू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपात येता सर म्हजी पातकांव कांटळटा आयच्यान ती सकट सांडटा ये जेसू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपात येता सर म्हजी पातकांव कांटळटा आयच्यान ती सकट सांडटा पातकादार हांवें सांडले सासणीक सूख देवा गेले सांडलो सांगात आंज बडव्यांचो संतोष देवाक पळेवचो ये जेसू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपात येता सर म्हजी पातकांव कांटळटा आयच्यान ती सकट सांडटा आपले मोजो सडवंदार मोरता कालवार पर्वतार मोचे खातीर तो वळवळ्ळो हांवें ताका खिळायलो ये जेसू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपात येता सर म्हजी पातकांव कांटळटा आयच्यान ती सकट सांडटा आमी सगळीं उबी रावया आमची मागणी आमच्यो गरजो आमची आशा सुरेस्पर देवा उजीत दवरया हो प्राजीत असो काळ माथ्यार सिन्स घालून सुरू केल्लो तो बऱ्यान आमी तो आचरण करूंक बऱ्यान तो संभ्रमूंक देवा स्वयं पाटी परतूंक आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पिया बापा पयत सभेच्या वडिलांनी पयत काळाचो कुरपेचो स्पिरीत बघून मागणे उपास आणि दान धर्माचे विधान मरिफात फळाभरीत आणि अर्थभरीत तृप्तचे जिवीत तांच्या बेसान जियोंक तांकां आदार दी म्हण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयकी आमच्या राष्ट्राच्या आडळते चलयतल्या मुखेल्यांनी लोकांच्या समस्यांक स्पंदन करूंक आणि तांच्या मुळाव्या गरजांक आदार दिशे निस्वार्थी मनान वावर करूंक तांकां उर्बेन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध पिढीन कश्टांनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो उगडास काडटना
जेजूचे कश्ट नियाळ तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक बोल्ड आनी मोतीचे समाधान तांकां लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. सोमेस्त युवा जाणांनी प्राजीत कळसो महत्व समजून शेगुणे जिवीत रुपीत कर. कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या बरेपणा खातीर वावर. पयस सभेचे बळदी खातेर जायशे तांकां कुरपेन बोर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. एन्क्वायरिस्ताच्या मेजा बवरी हजर जाल्ल्या आमी आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो उपास मागणे आनी दान दर भायले देखीक करिनासतना आंतरीक बदलावणा खातीर म्हज्या देवा आनी पेल्या सांगी बरो सम्मान जोडूंक प्राजीचो काळ आमकां कृपेचो काळ जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बोर आमी मागया आमच्या खातीर भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवतां खातीर परगांवांत आसात आमची भाव भयणी जायती जाणांक मिसा वचूंक जायना इगर्जे बंद आसात लॉकडावन आसा परगांवांनी ते सर भाव भयणी खातीर मागया. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या भाव भयणी खातीर मागया. ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात हे सर्व आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागया. सर्गीचे भौमगाळ बापा तुज्या मुखार उबारिल्ली आमची मागणी देन स्विकार कर. तुज्या पुताच्या कश्टांच्या काळार आमच्या माथ्यार आमी गोबर घालून तुज्या पुताच्या कश्टांच्या त्या काळाचो प्राजीत काळाची सुरवात आमी केल्या. ह्या संवसारांत कोटेपडा मध्ये आमी जियेतना वायट सांडूंक कोटेपड सांडूंक बरें आदारूंक हो काळ उपकारता. तुज्या उतरा काल ह्या काळांत एक फोव सरलें जिवीत रुता करूंक जायची सगळी कृपे देणी आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पांचसंको नूरा हत्तू किते देव आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बाबा जावन आमची काणी तुज्या पातकी भुरग्यांतय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा मोग तुजो अदीक बापा आमचे मोडले किते बापा जावन आसा तें तुजें जेजू किवो पुंदिता आज जावन आमची काणी जावन आमची काणी म्हज्या भाव भयणी न्हू म्हजे तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सपदवेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हेमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या धवाक सर्वेस्वर मानून घेव. कनवळे आमच्या भौमगाळ बापा प्राजीत काळाचे सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दबाज्यान समर्पिता. प्राजिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो कोट्यो वंदवण्यो दमन दवरूंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकान नितळ जावं जेजूच्या कश्ट मरणाच्या संभ्रमांत भक्तेपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी तळ काळजान पास्काचो गूट संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सा वर्सा ओखाळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय जेजूच्या जिविताची उर्ती घडयता आमी संभ्रमता ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळा ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उंचली तुका जय उंचली तुका जय उंचली तुका जय सर्वेस्पराचे नावे एका ताकाचे जय 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 उंचली तुका जय उंचली तुका जय उंचली तुका जय मगर भावानो भयणीनो वो पवित्र घडी संभ्रमता उपराजिताचो काळ कृपेचो काळ सावन बऱ्या तरान पाशार करूंक जायची सगळी कृपे देणी जेजूच्या कुडी रक्तांत मागून घेवया आनी आमचें जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया बापा क्रूस तुम पवित्र आनी तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची तेच पुरी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्षाणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मारण आमी सुवारमता तुझे पुनार जीवन पोन आमी परगटा तुझ्या या सौम्या जेजू आमी बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करे तांकां तुजे इश्टगती नंतर समेस्तांक
तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माय संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जोतात देव आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी सुरू केल्लो तो प्राजीत काळ फावो ते रितीन आमी पाशार करूंक देवा स्वादारण करपा मागून सोमयेन शिकलेल्या मागणे भक्तीन सांगाता आमच्या हात उबारून दोळे दांपून मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दयकुल्ले जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्त जेणे पूर्व शारत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या रसवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता जिवंत बलिता बापाचे कुशे प्रमाणे पळयतात मेसा करा संवसारात जिवी दिली हे तुझे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं स्वर म्हज्या पटापणान दोन सुवायटांचो मोगा निवार सदांच तुजी आज्ञा पडून म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळो वेगळो सुरूंची निस्मकारी नाका आसूं. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तच्या मोगान बरो मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली. हे शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडर आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो हाटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ मेर नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो कावणे जावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ मेर नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उदार काकुळटीचे भांडार सर्वांक दिता आदार बोगसूंक सदां तयार. रक्ताच्यो सरी वारायल्यो ताणें कुर्सो आमचे पासो दीस रात मागता
सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, प्राजत काळाची आमची दंडवण तुका मानवम आनी तेचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आतां आमी घेतलां त्या संस्काराचें बळ आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगळ भावानो भयणीनो, भुरग्यानो, भोव भक्तीपणांत भोव वर्तन आनी बरवशान हेमिसाचें बलिदान भेटयलें तुमकां स्मेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. ते रितीन आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव देवस्तुतीन वांटलेली जाल्ल्या सर भाव भयणी नेहमीसाचें चित्रीकरण करून आज संजेर 7 वरार आज दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलार प्रसार करच्या. मनेस्त विनोद गंगोळी, अनुपम गंगोळी आनी स्मेस कुटुंबाच्या सगळ्यांक दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. तुमचे खातीर निरंतर आमी मागता. आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. आशिर्वाद घेवंक तयार सभी हांव. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 543 जेजू सौम्या आतां पत्कार रडटा, जिणी बदलो खंडीत निश्चय करता. बोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता, खंडी सोडता. बोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता, खंडी सोडता. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशिर्वाद आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी